पश्चिम घाटाचेर अभ्यास करून ताजो रिपोर्ट दिवंक गोय सरकारान आनीक वेळ मागला। हो अभ्यास करतना सुवातीचे इन्स्पेक्शन करचे पडटले। ताका लागून रिपोर्ट तयार करूंक मे 2015 मेरेन प्रास दिवचो म्हण केंद्रीय राणा पर्यावरण मंत्रालयाक सांगला, अशें पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढानान प्रुडंटाक सांगले। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा पर्यावरणाच्या नांवान भौशीक प्रकल्पांक विरोध जावंक जायना। The ground verification has to be done, okay, to assure that whatever we are doing, whatever areas are going to be included in the buffer zone, they are right. Like for example, there was the entire village of Poingeni was included in the buffer zone. Now we cannot afford to have such errors happening. So we have requested for time simply because it is a must. It is not easy to finish such a task within a short period of time. So we have asked time up to 31st of May. पर्यावरणाच्या नावान लोकांनी प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही, ते निमतान चार चौगांक काम धंदो मेळटा म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार पणजे NGO आनी मिडियाचे कार्यशाळेन उलयलो। खंयचो तरी प्रोजेक्ट येता आणि त्यामुळे ह्या भूमीचे जे कायदे आसात पर्यावरण संदर्भातले तांचेर बोट दवरून डोळे झाकून त्या प्रोजेक्टाक विरोध करप हे अयोग्य आसा। एखाद्या पठाराचेर खंय तरी कसलोय प्रोजेक्ट येता, खंयचो विमानतळ आसात, खंयचो हॉटेल प्रोजेक्ट आसात जो रोजगार येणाऱ्या काळात दितलो आणि पठाराचेर तो प्रोजेक्ट आयल्यामुळे ज्या पठाराचेर गवता शिवाय कांय तयार जायना थंय तो प्रोजेक्ट तिगीर मोदी ग्रीनरी तयार जातली जाल्यार मागीर असो प्रोजेक्ट जो जॉब एवेन्यूज तयार करतलो, सच प्रोजेक्ट नीड्स सिंपॅथेटिक व्यू। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। पाय तियात्रिस्त आगुस्तीन फेर्नांडीसाच्या जयंती निमतान तियात्र अकादमीन 14 तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो। कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान तियात्रिस्तांक शाल, श्रीफळ आनी 20,000चो चेक दिलो। कितके मोठे आहात तेंच्यांनी आपले कार्य म्हणजे आपले जे या रंगमंचेचेर काम तेंच्यांनी केन्ना स्टार्ट केल्लें आनी कितकी वर्सां जाली तेंच्यांनी कंटिन्युअस हे काम केल्लें आहा। खरेंच अशे जे आर्टिस्ट आहा आज या सगळ्या लोकांचे अभिनंदन करीत तितके थोडे। परवरी सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशनान सुकूर पंचायत वाठारांत चालू केल्ल्या पसऱ्याचें परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन उक्तावण केलें। परवरे मतदारसंघातल्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी एकठांय येवन हो महासंघ घडयला। हांव सांगता तुमकां एक परवरी पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी जातून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक कडेन करून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक अम्ब्रेला एक फेडरेशना अंडर हाडून तांकां दुकान तयार करून विक्री करपाक एक चाल दिवपाक एक जे इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा, जे एक सुरवात केल्ली आसा ते गोंयच्यान सगळें धरलें जाल्यार परवरी मात पयलें। देशांत वेगवेगळ्या वाठारांत जावपी धर्मांतरा आड जागृताय घडोवन हाडपा खातीर म्हापशा शारांत हिंदू जनजागृती समितीन खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। 1 जानेराक कोणाकूच नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दिवच्यो न्हय अशें आवाहन समितीन लोकांक केलां। आज आमच्या भारत देशात आमचे हिंदू समाज जो आसा तो बहुसंख्य हिंदू समाज धर्म शिक्षणापासून लिप्त आसा। धर्माचो अभिमान नसल्यामुळे हिंदूंचे धर्मांतरण करप आपल्या देशात खूप सोपे जाल्लेलें आसा आणि हेच्या करता काही क्रिस्ती संस्था आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।